दोनापावलो जेट्टी प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान उत्तर गोंयचो खासदार तशेंच राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान फंड धाडिल्ले। पूण दोनापावल जेट्टीच्या उक्तावणाक खासदाराक आपोवणे दिनात हे खंयच्या कायद्या खाला बसता अशी तिडक श्रीपाद नायकान सरकाराचेर उक्तायल्या। मुख्यमंत्र्यान आनी मंत्र्यांनी हाची दखल घेवची आनी ह्यान फुडें अशें घडपाक दिवचें न्हय। सरकारान हाचेर विचार करचो अशें श्रीपाद नायकाचें म्हणणें। सरकारान हांव सगळ्यांक दिना ज्या पद्दतीन जे काही गोष्टी जावं द्यो त्यो जायना कित्याक लागून कोण पर्पजली करता काय बाय मिस्टेक ही एकदां जावं शकता, परत मिस्टेक जावंक शकना। स्वदेश दर्शन स्किमीच्या माध्यमातून हो प्रोजेक्ट आमी फंडिंग केला टुरिजम मिनिस्ट्री मार्फत। हांव ह्या भागाचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा, MP आसा, त्याच बरोबर पर्यटन केंद्राचो पर्यटन राज्यमंत्री म्हणून म्हजे कडेन जबाबदारी आसा। हांव म्हाका गोंयांत उपलब्ध आसतना नासतना तो विशय सोडून दी, हे जर प्रोजेक्ट जर सेंट्रलान फंडिंग केल्लो आसा जाल्यार तो प्रोजेक्टाक सेंट्रलाचो रिप्रेझेंटेटीव आसूंक जायो। आनी इतले पासून हांव डबल म्हाजे कडेन हें आसा, हांव मंत्री आसा, पर्यटन मंत्री आसा आनी हांव खासदार आसा। आनी अशें आसतना हे अश्यो खुबश्यो घटना घडल्यो आमी ताचे शेवटी सरकार आमचेच आसा कोणाक, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालूंक जाय, मंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालूंक जाय की अशे तरेचे जे कितें चल्लां तें बरोबर न्ही। लोकांची इश्टी सरकाराची प्रतिमा मलीन जाता आनी त्यामुळे सरकाराच्या इश्टीच्यान रोश उत्पन्न जाता। हें कोण पर्पजली करतात काय कितें मुख्यमंत्र्यांनी आनी पर्यटन मंत्र्यांनी पळोवचें आनी अशें तरेचें हें परत घडचें न्ही हाची दखल तेणी घेवची अशें म्हाका दिसता। ज्याच्या मदतीमुळे माझ्या पर्यटन मंत्रालयामुळे जो प्रोजेक्ट हांगा हें जाता तर त्या मंत्र्याक आनी त्या हाका तुवें आपोवन मंत्र्याक जालें, परंतु खासदाराक सुद्दां आपोवन घेनात, खासदाराक ताचें निमंत्रण दिनात, हो खंयच्याय हितून कायद्यान बसता हें म्हाका कळना। आनी म्हणून हेजी मंत्र्यांनी आनी मुख्यमंत्र्यांनी दखल बेगिना बेगीन घेवची आनी अशे इन्सिडंट फुडें जावचे न्ही ह्या बद्दल काळजी घेवची हांव ताका विनंती करतां।